लॉंग पेंडिंग इश्यू त्यांचो ट्रकरांचो आमचे गोयचे ट्रककार भाव आहात त्यांचो प्रॉब्लेम इतको जाल्लो की ते भायले जे हांगासर ट्रक चलयतात ते चड दादागिरी करतात. सो तांकां एकदां सीएमा कडेन मेळयलेलो सीएम तांकां एश्योर केल्लें तेचेर वर्किंग करता म्हणून पयरूय आमी मेळयले तेन्नाय तांकां सांगलेलें. सो तेचेर वर्किंग चालू आहा. सो ते म्हणटात एक लास्ट आमकां मिटींग जाय सीएमा म्हणून. सो ते अपॉयंटमेंट घेवपाचो प्रयत्न करता सोमार मेरेन तेंचे अपॉयंटमेंट घेवन लास्ट तेंचे सक्षम कितें जाता तो लावपाक मार्गी. काल जो बोवाळ जालो आनी जी पुलीस कंप्लेंट जाली ताचे कंप्लेनीचे कितें? डेफिनेटली हांव तेणी आतांच म्हाका सांगलां. हांव पीआयकूय विचारता डिवायसकूय विचारता तेचेर एक्शन कित्याक जावंक ना. म्हणजे जर ऑफिसान येवन बोवाळ बीन असो जालो आनी जर एक्शन घेयना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी मातशें कितें तरी नेगेटीव हे जाता म्हणून. सो इतलेच एश्योर करतात जी कंप्लेंट केल्या तेचेर एक्शनूय जातली आनी तेंची अपॉयंटमेंट सीएमा कडेन सीएमूच तांकां सोल्युशन हेचेर काडटलो. आमी एज अ ट्रक वेवसायीक हांगा एकजूटलेले आसात कारण आमकां घाटी जे लोक आसात परप्रांतीय लोक जे घाटी येयलेले आसात हेंचे पासून आमकां खूब त्रास जायत चल्लेलो आसा. हो त्रास फक्त आमच्या ट्रान्सपोर्ट वेवसायान न्हू तर इतर भोवतेक म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराच्या वेवसायान प्रत्येक गोंयकार भोगता. पूण आयज आमी एक ट्रक वेवसायीक आमी आयज एकवटलेले आसा. आमी हेंच्या विरुद्ध आवाज उठयतले आनी हो आवाज आमी उठयतले. आमी थंड रावचे ना जो पर्यंत आमचो धंदो आमच्या हातीन परत येयना तो पर्यंत आमी उगी रावचे ना. कारण हो टोटली धंदो तेंच्यांनी काबीज केल्लेलो आसा. तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान खुबश्यो सवलती मेळिल्ल्यो आसात तेका लागून ते हे करपाक पावतात आनी तेचो गैरफायदो घेतात. कारण थोडोसो डेमोक्रेसीचोय तेंच्यांनी आयज गैरफायदो घेतलेलो आसा आनी डेमोक्रेसीचो ते फायदो घेतात त्याच डेमोक्रेसीन आमकांय अधिकार आसा. आमचो अन्नाचो घास तेंच्यांनी खावचो न्हू आनी ते चोरतात अक्षरशः. तर ह्या परप्रांतीय लोकांच्या विरुद्ध आमी असोच आवाज उठयतले आनी आमी जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत उगी रावचे ना. बंद जायना जाल्यार आयज जो गोंयकार नीज गोंयकार आयज जो धंदो करता जो बिझनस करता हो आमकां आनी फुडें हो आमी बिझनस करपाक हांगा रावचे. काल जी तुमी जी कंप्लेंट करून पुलीस स्टेशनाचेर गेले ताचे फुडें कितें जालें? आमी पुलीस स्टेशनाक ऑलरेडी कंप्लेंट केला आनी आमची सगळ्यांची मागणी आहा हो कोण जो आसा पळय मायग्रंट हो एका अरेस्ट जावपाक जाय. म्हाका एक सांग आता तो ते आता कोणी असो ऑन द स्पॉट तुमच्या ऑफिसान येवचे ना किंवा आमकां तो लोगो दी म्हणून तुमच्या कॉन्टॅक्टान आसतले म्हणून ते आयले आसतले न्हू? कॉन्टॅक्टान बीन कांयच ना आमच्या कॉन्टॅक्टान हो कोण ना. ओके जे कोण असले आनी अशें आमी म्हणिना की तांकां आमी सामकेच भायर दवरले की तेंच्यांनी सामकोच हांगा गोंयांत रावचे न्हू आनी धंदो करचो न्हू. थोडेचे कोण आसा तांकां आमी आमच्या बरोबर घेतलेले आसा तांकां लोगो दिल्लेले आसा. हांगासर आमच्या भितर आसात ना अशें ना. कितें प्रॉब्लेम कितें रूल कितें म्हणजे क्रायटेरिया कितें दवरले तुमी? दवरले ना आमकां बायलाच आसा न्ही कितें बायलाच तेचेर आमी बरयला 25 वर्साचे रेसिडेंट अशें आमी ते बायलाजान सगळे आमचे पॉयंट घातलेले आसा. त्या प्रमाणे आमी दितले न्हू. अशें सरत ना जाल्यार पळय आतां जर हें आमी करिना जाल्यार आनीक बिझनस आयज कशें आहा जॉब ना आनी ह्या लोकांक आतां ते वयल्यान काल तो बायट दिता आसतना म्हणटा आमी लेबर कामाक गेले. आमी काय लेबरच रावचे? आनी ज्या कामाक गेले तेच करप न्हू तुमी काम बरोबर. आयज गोंयकाराचो जो धंदो आसा तो तुमी करूं नाका. तुम्ही सीएमाक मेळ्ळे? आमी सीएमाक जायत्या फावटी मेळ्ळ्या जायत्या फावटी रिप्रेझेंटेशनां दिल्लेली आहा. सराक बरें करून जे कितें आमचे खरो आमकां त्रास जाता तो आमी सराक बऱ्या रितीन सांगलेलो आसा. पूण खूब फावटी हे जालें पूण अजून पर्यंत आमकां रिजल्ट मेळोंक ना. सो भाईकाय आमी तें सांगपाक येयल्ले की हेचेर आमकां रिजल्ट जावो ना जाल्यार आमी रस्त्यार देवपाक रेडी आसा. पेडणेच्या आमदारान कितें म्हटलां? पेडणेच्या आमदाराक आमी प्रवीण भाई आल्लेकाराक मेळ्ळे आयज. तांकां आमी हेच सांगलें भाई अशें अशें आसा ना जाल्यार आमच्या कडेन आनी ऑप्शन उरलेलो ना. तुमी खंय तरी हेचेर म्हाका सोल्युशन काडून तुमी आमकां दिवचें. कारण आयज जे भुरगे जे आयज धंदो करता ना जाल्यार ते हांगा रावचे ना. नाल्यार आमी काय कर्नाटकान वचूंक शकना. आमकां बेकार रावचें पडटलें. आमी जर बेकार रावले जाल्यार आमच्या फाटल्यान जी भुरगीं आहा तेंचो फ्युचर कसो जातलो? फ्युचर जावपाक जाय न्हू. आमी आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक जाय. जर म्हाजो बिझनसच चलना जाल्यार आमी कशें व्हरतले फुडें? ओके. आता तुमच्या एफआयआरचेर पीआय बीन कितें रिस्पॉन्स दिला तुमकां? रिस्पॉन्स अजून काय दिवंक